विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मेरी इमॅक्युलेट कॉन्व्हेन्शन चर्चीचे पणजेचे फामाद फेस्त बुधवारा 8वेर जातले. 29 तारखेच्यान नोवेना सुरू जाल्यात. ह्या फेस्ताक विविध खाणां आनी वस्तूंची फेरी गोंयकारांचे आकर्शण जावन रावता. कोरोनाचो काळ आशिल्ल्यान सोशल डिस्टन्साचे भान दवरतले. सरकारी SOP पाळत मिसाचें आयोजन केलां. फादर वॉल्टरान ते विशीं माहिती दिली. पळयात. 7 डिसेंबराची जातले आमचे वेस्प आनी वेस्पराचे मीस आनी वेस्प जातले सुरू 9 वरांचेर आनी फेस्ताच्या दिसा मिसा आमी तशेंच सुबेज घातल्या चोडयल्या 7 मिसां घातल्या. लोकांक सोंपेपण दिलां ह्या फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवंक आनी आमकां मारयेक मान दिवपाक. पयलें मीस जातलें 5 वरांचेर, दुसरें मीस जातलें 6 वरांचेर, त्या उपरांत 7 वरांचेर, 8 वरांचेर मीस जातलें ते इंग्लेजीन. हे 8 वरांचें मीस आमी खेरीत भाशेन भेटयलां आमचे फिरगोजेन मोठवाशी भाव आसा आनी भयणी आसा तांचे खातीर. आनी ह्यो सगल्यो मोठवाशी भयणी हे मीस कंडक्ट करतले, लिटर्जी करतले. देखून आमकां खुशालकाय भोगता. हे भाशेन आमी तयार जावपाक आनी सेलेब्रेट करपाक इम्माकुलादा कॉन्सेसांव सायबिणीची परब. आतां लोकांक आनिकूय सोंपेपण दिवपाक सांजेचें 9 मीस आनी तशेंच फेस्ताचें 10 वरांचें मीस आमी लायव्ह टॅलिकास्ट करता.